of the financial institutions and the banking system or investment bankers led to this meltdown, housing bubble, this, that. So they are explaining away this excessive greed. But here, at whose cost, if at all there was an excessive greed? China is giving you money, it is non-refundable. So if I am getting the money and more money can come in, that I am not dressed properly or I am not smelling right, just ignore it for a moment. You will have enough capital to solve problems. Enough capital, and even if you are highly ingenious, some of these, some capital is needed to solve your problems, but you are having no capital today. This desperation that is going to set into desperate things which have set into it will only disperse goals. As it is, immigrants have been thrown out from the mineral belt. The schools were getting certain income from the immigrant children, students. That has gone. So you will find that these afflictions are coming everywhere. You see, Germany जेन्ना recession जाता, Turkish labor पयली भायर उडयता ते. So Germans are not affected. Contract labor कितलो आशिल्लो mining industry? Entirely is contract labor. Whole mining industry is contract labor almost, because it's a system based on private enterprise. Each truck is like a factory. Each machine is like an investment and an economic activity. Tatun Goan, non-Goan division roughly? In the lower category, in the operation category, you had non-Goans. It's almost like farming in Punjab. I'm told a lot of Biharis do the actual labor component of the Punjab farmers who are enjoying tax-free income. You dare not touch their profits, huge profits, no tax. आमगेलो हांगा ₹1 प्रॉफिट जाले ठप्प 60% टॅक्स येता. नाही पुणून गोवन नॉन गोवन एट द लोवेस्ट लेवल चडशे भायले. Lowest level, I think majority would be outsiders. आणि Truck owners are 75% are Goans. खंयचे ट्रक ओनर्स. आणि वयले मागीर वयलो टेक्निकल, सेमी टेक्निकल, सेमी स्किल्ड बी स्टाफ सगळो तो सगळो गोवन. No, in the managerial category, I will say 70% Goans, 30% non-Goans. This is for the industry as a whole. Yes. म्हाका सादारण कुडचड्या वयल्यान जामावले वता आसता 20 मिनटां लागताली. ह्याच वेळार म्हाका 1.5 वर लागले. बंपर टू बंपर ट्रॅफिक ऑफ ट्रक्स यू कुड नॉट प्रोसीड. म्हणटकर हे जे तेवटेन सगळे गोंयच्या रस्त्यांनी चलिल्ले सगळे म्हणणं लिस्ट मायनिंग बेल्टांनी ते थोडे कमी करपाक मेळटाले विथ ऑल दीस ग्रोथ काय वॉज इट नेसेसरी? 25,000 कोटीका चड आमची जोड दिल्लीन वेली. 3,000 कोटी म्हाका दी तूं, हांव तुका कंप्लिटली मिनरल कॉरिडोर्स बांदता. तुका आवाज येवपाना, तुका धुल्ल दिश्टी पडपाना, तुका मीन दिश्टी पडपाना, तुका म्हजी एक्टिविटी दिश्टी पडपाना. हांव तुज्या रेडारच्या कंप्लीट भायर वता. 3,000 कोटी दी म्हाका. सो हे अवॉयड करपाक शकतालो जर आमचे दिल्ली लोक आनी गोंय लोक तांचे बरोबर कॉपरेशन हाडून हे करपाचें. सो तुवें हे पयशे जे व्हेले ताजो एक 20% गोंयांत धाड आनी हांव तुजी मिनरल कॉरिडोर करून दिता. कोणें अटेम्प्ट केलो ना. मनोहर उलयलां पूण पयशे ना. मायनिंग कंपन्यांनी कितें कॉन्ट्रिब्युशन केलां जावपाक शकना. कित्याक कायदो आसा जे रस्तो करपा जाय तुका गव्हर्मेंटाचे आधार जाय पडटा. लँड एक्विजिशन जाय पडटा. लँड एक्विजिशनी जर जनरसली लिबरली दिलें लोक जमीन व्हर म्हणटा आपल्याली. आतां 3,000 कोटीन हांव तुका 300 किलोमीटर at 10 crores per kilometer, some of the best mineral corridors can be developed. Best mineral corridors, not touching any village, not touching any this thing, and jetties, everything. 5,000 kotin tuka golden mineral industry of Goa kon dakheta, which will be even ahead of Sweden and Canada and great parts of United States or New Zealand. तर म्हाका एक निमाणो प्रश्न विचारपा जाय. रादर हायपोथेटिकल क्वेश्चन. तुका दिसता इन रिट्रोस्पेक्ट की 40 ते 50 हाजे मदीं तिमलो फॅमिली मिनात जर भितर सरूं नाशिल्ली आज बरें जातलें अशें म्हणजे यू वूड हॅव बीन हॅपियर एज ए फॅमिली?
आमी जर मिनान आशिल्ले हांवूय गोंयांत आसतलो आशिल्लो, म्हजी भुरगीं गोंयांत आसतलीं आशिल्लीं, म्हजें एज्युकेशनूय त्या लेवलाचेर पावून हांव गोंयची विचार करपा नाशिल्लो. हांव बसतलो आशिल्लो खंय टोरोंटो नाल्यार अरे हें गोंय कशें आसा, ऑस्ट्रेलिया कशें आसा अशें करून आर्म चॅर डिस्कशन जातलें आशिल्लें. पूण हांव गोंयांत आयलां. म्हजो बापूय गोंयांत आयलो मुंबयच्यान. मुंबय गेल्लो कपड्याचे धंदो करपा, हें करपा तें करपा. मिन सुरू जाली. आजो आशिल्लो, आजो मागीर गेलो. मागीर बापायन आनी ताच्या भावांनी मिन केली आनी आमकांय घालें. म्हणीक अरविंद बाब तुंय गोंयांत आयलो, तुका आवड जाली, गोंय येवपाची आवड आशिल्लीच. तूं ओपिनियन पोला गोंयांत मार्च फास्ट गेलो तुवें सारको पेडणे टू काणकोण चलून गेलो तूं. गोंयांत आयलो, चॅरमॅन जालो तूं पोर्ट ट्रस्टाचो. कित्याक मेजर पोर्ट ट्रस्ट जालो मर्मुगांव. कित्याक मर्मुगांवाक आयन ओरा लागून मेजर पोर्ट ट्रस्ट जाला. हें सगळें आमी पळयलां. आमी आज उलयतात ह्या मिनाच्या धंद्याचेर उलयतात. तो जर धंदो नाशिल्लो गोंय सावंतवाडी भशेन आसपाक शकतालें, नाल्यार कारवारा भशेन. कित्याक 1945 जवळ जवळ तेंच आशिल्लें. गोंयचो डेव्हलपमेंट ग्लोबलायझेशना लागून जाला. ग्लोबलायझेशन सुरू जालें हांगा 1510. मागीर खूब मदीं त्रास बी आशिल्लेच, पूण मागीर खरें 1910तल्यान बरें ग्लोबलायझेशन आयलें, सेक्युलर ग्लोबलायझेशन आयलें. आनी तूं जर पळयलें गोंयचो हिस्टॉरिकल लक जी आयली आमकां, प्रिंटींग प्रेस मेळ्ळें, आमकां इश्कॉल मेदीक मेळ्ळें, आमकां ज्युडिशियल ट्रिब्युनल दे रलसांव मेळ्ळें, आमकां युनिफॉर्म सिवील कोड मेळ्ळो ह्या देशान ना. म्हणटकर यू डोंट रिग्रेट? I don't want to be unhappy. I said I did my best. And I'm thankful to you and Prudent for persuading me. I was reluctant to join your this thing because I thought there would be some conflict of interest. But I'm rather at the end of this interview, I'm rather happy and glad that I came and spoke my heart out. तुम्ही ह्या इंटरव्यूक येवन एकदम बरें काम केलें. कित्याक तर एक मायनींग बॅरनाची बाजू लोकांक आयकुपा मेळ्ळी बाबा, आनी तुमचे विचार आयकुपा मेळ्ळे. आतां पर्यंत सगळे पोल्युशन आनी हें आनी ते सगळे मायनिंगाचे विरोधान आयकलां. पयलेच फावट म्हाका दिसता गोंयांत टीव्हीचेर एक मायन ओनर ऑर मायनींग कंपनीचो अध्यक्ष उलयला आनीक सगळे ट्राय टू पुट द होल थिंग इन प्रॉपर पर्स्पेक्टीव. सारकें लोकांक समजुचें म्हणून सारकें समजावन सांगलें. प्रुडंटाच्या वतीन तुका देव बरें करूं. थँक्यू.